यूपी विधानसभा अधिवेशनात सभापती रमेश तवडकर म्हादय प्रश्नाचेर चर्चा करपाक तयार आसा। खंयच्याय आमदारान म्हादयचेर चर्चा करपाचो जर प्रस्ताव मांडलो आनी फावो त्या मार्गान मांडलो तर ताचेर चर्चा करपा विशीं विचार करूं येता। म्हादय संदर्भान गोंयचे हित राखपा ही दर एका आमदाराची जापसालदारकी आसा म्हण सभापती रमेश तवडकर उलयला। RD एक्सको ब्युरो रिपोर्ट। अधिवेशन घेवपा संदर्भात न्ही सर, कशें आसा ह्या सगळ्या गजाली आसा। आज आमी गोंयाक 40 आमदार आसा। हे 40 आमदार सगळे गोंयच्या हिता खातीर विचारतात। म्हणजे आमी कटिबद्ध, म्हणजे ज्या लोकांनी आमकां निवडून दिल्ले आसा गोंयचें हीत प्रोटेक्ट करपाच्या दृश्टीन आमी सगळे प्रयत्न करपाक जाय ही भुमिका आसा। आनी आमी तशेंच प्रत्येक 40 आमदार आसा न्ही त्या भुमिकेन वता। आणि आज तो विषय जो आयला म्हादय संदर्भात विषय आसा तो लॉंग पेंडिंग आज तो एक तेंगशीर आयला। त्यामुळे गोंयचें हीत प्रोटेक्ट करप ही गोंयकारांक जबाबदारी आसाच आणि गोंयच्या 40 आमदारांचे आसा गोंयचें हीत प्रोटेक्ट करपाची आसली आणि सरकाराची भुमिका आसा ते म्हादयचे जे संदर्भांतलो विषय म्हादय प्रोटेक्ट करपाचो आणि सरकार आपली वेळोवेळी आपली भूमिका मांडलेली आसा। सरकार आपले प्रयत्न केले आसा। त्यामुळे त्या संदर्भात चर्चा जावप, अधिवेशन घेवप, बाकी या संदर्भात आसा ती सरकारान जर भूमिका ह्या संदर्भातलो प्रस्ताव जर मांडला आयला आसत तर त्या संदर्भात जर गोंयच्या अन्य आमदारांनी सुद्धा अन्य पार्टीच्या आमदारांनी आपला भूमिका आपला प्रस्ताव आसा त्यामुळे सरकारकडे दिल्ले आसा तो योग्य प्रस्ताव आयला जाल्यार हांव त्या विशया संदर्भात जी काही सरकार त्या संदर्भात योग्य निर्णय घेवन ज्या विशयाचेर म्हादयचो विशय न्ही अन्य जे विशय आसा गोंयचे ताजेर वेळोवेळी चर्चा जावपाक जाय आणि चर्चेंतल्यान तातूंत राजकारण करनासतना राजकारण विरहीत जी आसा चर्चा जावपाक ह्या भुमिकेंतल्यान आसा। त्यामुळे गोंयाक फुडें व्हरतलो जाय सगळ्यांची सकारात्मक भूमिका आसता। म्हणजे एखादा विषय आयलो म्हणून म्हणजे कांय वेळाचेर विरोधकाची सुद्दां जी आसा भूमिका खूब म्हत्वाची आसता। विरोधकांची सजेशनां बाकीचे आसा न्ही विधायक कामां खातीर आसा विरोधकाची भूमिका आसपाक जाय। स्पेशल अधिवेशन घेतले तुमी स्पेशल सगळ्यांक 40 आमदार तो प्रस्ताव आसा सरकारा कडच्यान सरकारान मागणी घेवपाक जर सगळ्या आमदार किंवा सरकारची ताका मान्यताय दुसरें म्हणल्यार कितें जाता आतां अधिवेशन जावपाचें आहा हिवाळ्यात अधिवेशनाचो पिरियड जो आसा तो विरोधक म्हणटा कमी आहा। ह्या 4 दिसांत कशें जातलें तें एक विशय कशें आसा अधिवेशन कितले दीस आसचें हें सभापती ठरयना। अधिवेशनाचो कामकाज कितें आसचें तें बिझनेस एडवायझरी कमिटी ठरयता। त्यामुळे पयर सावन अनेक जाण आरोप करताले आसा म्हाका दिसता योग्य फॉर्माचेर योग्य वेळाचेर जर प्रस्ताव दिला समजा 4 दिसांच्या संदर्भात विधानसभा आयली बाबा विरोधी जे आमदार आसात तांणी योग्य म्हणजे म्हजे ताणें अपॉइंटमेंट घेतलीच पण ताज्या पयलींच ताणें प्रस्ताव वचून जसो म्हजेर आरोप करप म्हणजे म्हजी भुमिका आसा की सगळ्या जाणांक विरोधकांक सगळ्या पार्टीच्या लोकांक बरोबर घेवन वचप आणि तांची समजा एखादो जेन्युइन विशय दिसलो जाल्यार त्या विशया संदर्भात म्हाका जर एखादी गजाल पटली आसत जाल्यार ती सरकाराक हांवें सजेस्ट करप रिक्वेस्ट करप आणि ते करून घेवप ही म्हाजी भुमिका।